जेसून उरपोवचीक म्हणलें, अशें सुर्गीचें राज म्हणून समजात। एका शेतांत एक देवो लिपलोलो आसलो। कोण एकल्या मनशाक तो मेळ्ळो आनी नव्यान तो लिपोवन दवरलो आनी कुशाल जावन तो गेलो। मागीर आपणा कडेन आसलें तितलेंय ताणें विकलें आनी तें शेत विकतें घेतलें। तेच भाशेन सुर्गीचें राज कसलें तें सांगता। कोण एक वेपारी नाजूक मोतयां सोदूंक भोंवतालो। एक ऊस मोलाचें मोती ताका मेळटूच तो गेलो। आपणा कडेन आसलें तितलेंय ताणें विकलें आनी तें मोती विकतें घेतलें।